नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज मी श्री CA नंदगोपाल शेणय हांगे लोटू उडगासा पोटलींतल्यान म्हणलेले कार्यक्रमाचे दोन्हीचे आवृत्ती संगात तुमचे मुखारी हजर जाल्यांची कार्यक्रमाक श्री नंदगोपाल शेणय माम तुमकां आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. आता आम्ही कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे तुमगेले परिचय सुरवेचे एपिसोडान तुची सांगला जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष तुम्ही आणि अर्थान तू भारी एक व्हड रितीरी हांगा 2 दिसाचे विश्व कोंकणी समारोह चल्ले ते भारी एक तांचे मुखेलपण तुम्ही घेवन चंदायर ते सुदारसून दिले. तशीची बस्ती वामन शेणय मामाले एक पिटलीची पुतली ते हांगा अनावरण गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी येवन केल्ले आणि तुम्ही एक श्रेष्ठता केंद्र तुमगेले आज्जने मामा श्रीमती इंदिरा आणि श्री गडाय लक्ष्मण पै हांगेल नावारी एक भारी एक अत्युत्कृष्ट जालेली एक श्रेष्ठता केंद्र तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्राक तुम्ही हे कोण दिले प्रवर्तन कोण दिले असले मस्त विषय बहुशा सुरवे एपिसोडा नंतर तुमगेल साधनेचे किरीटाक आनी इतली मेळिल्ली गरी म्हणावं लेखता. तशीची फुडली पंत तुमगेल कुटुंबीय परिचय सांगन आशिल्लो. तुमगेली बायल श्रीमती उषा शेणय हांणी MSc पदवी जोडल्या आणि तुमगेले कुटुंबीय व्यवहारांत तांणी सहाय्यक जावन आसाची. तशीची धूव अपूर्वा आतां वार्डीक जातरी आद्या भट्ट जाल्या तिणें CA केला आनी तिगेल बामणू श्री CA गौतम भट्ट BC रोडान तो प्रॅक्टीस करता आसा आणि हे दंपतीक एक 3 वर्साचो चेडू अंकुश तुमगेल नातू. मागीर तुमगेल पोतू आतां 23 वर्साचो अतुल शेणय CA इंटर पास जावन आतां CA फायनलाक तयार करतरस. आणि भारी एक संतोषारी आज सांगचीच असेल कसं म्हळ्यार योगायोग म्हळ्यार म्हणके फेब्रुवारी 16 तुमगेला नान ಚಾಪಿಟ ವ್ಯಾರು ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರಂತೂ ಆರಂಭಕ್ಕೋನು 59 ವರ್ಷ ಬೋರ್ನ್ ಜಾವನು आजीक 60 वर्साक ते पायद वर्तस ते हे उद्यम. तशीची ताजे पॅकिंग हाजे हे व्यवस्था ते पुराय आरंभ करून आजीक 29 वर्स बोर्न जावन 30 वर्साक पायद वर्तस. बहुशा थंय तुकून तुमी ताजे देची मार्गदर्शन ते उद्यमांत दिवच्याक आरंभ केले. तशी हे एक भारी एक संतोषाचे विषय. आता तुमकां त्या बद्दल हांव सुरवें अभिनंदन सांगता. आनी आतां मी हे दोनीचे आमगेले आवृत्तींत आतां फुडली आवृत्ती आयकलेले मनशाल मनांतूय थोडे संदेह आसा पुरो. म्हाकाय वैयक्तीक जावन संदेह आसा. तुमी म्हणले ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ ಜೀವನ म्हणले आणि तुमगेला अम्मानय फुडली जीवन कितले सूख आशिल्ले ते सूख पुरा मेत आतां ना म्हूण म्हणलेले एक उत्तर तुमगेला अम्मान सांगले म्हणले. अशें म्हणटना म्हाका दिसचे ते दुर्बळपणांतूय ते कश्टा दिसांतूय तुमकां सूख म्हणून दिसता आशिल्लो विशय कसलो आतां पुरा आसूनय ना म्हूण दिसता अशें कसलें म्हण निमगच. एक सान चेरड असतना वय त्या चेरडाक एक व्हड खुशे विशय कसलो म्हळ्यार अन्नाल भाव म्हळ्यार बाप्पा. वय बाप्पा मस्त जान बाप्पा अन्नाल बहिण्यो वार्डीक जायना तिला असले रे हांगेल ಒಟ್ಟು ಪೂರ त्या चेरडू व्हड जाता. वय ಬಹುಶಃ आज त्या व्यवस्था आमगेला अंतकून ऑलमोस्ट ना म्हूण येता. सो हांव सान चेरड आसतना आमगेल अन्नाले 2 बाप्पा मागीर वार्डीक जावच्या बाकी आशिल्ली एकली भयण आशिल्ली हांकां पुरा बारी हांव मोगाच्यो. बाप्पा म्हळ्यार कशें म्हळ्यार अन्नाले आशिल्ली सलगी अन्नाले तितलो सलगी ना वय केदनाय चेडू हांकां बाप्पाले भारी सलगी माथ्यार हात घालचें म्हणटा वय. तशी म्हगेले अन्नाल नेक्स्ट आशिल्लो बाप्पान म्हाका एक भारी मोग करचें आशिल्लो. ताणें भायर वतना म्हाका हांडी दोन घेवन वचचें खंय वतना
त्या दिसान तूं तागेलो हांव मस्त भोवला ताणें म्हाका हंडी धरतनाची एक सांगचें आशिल्लें म्हणल्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ चमकूच्या शिकला ताणें हात धरला चमकून वचयत ताणें म्हणलें एक वर्ड आसा म्हाका एक कंडीशन वर्ड हांव इंग्लिशांत तेन्ना फस्ट आयकलो एक कंडीशन अंडी धरून हांव म्हण म्हळ्यार हांव नातला रे जेड जावन हांवें गुंकार रावय सो तशी एक ताणें म्हाका मोग करून वाडयलो. आनी एक बाप्प आशिल्लो तो कॉलेजांत शिकतालो ताणें आमकां मोग करता मेल आन्नाले भयणी तशींची भारी एक सकाळीं एक नंद्रबाळ खेळ्ळें शिजोवन ते खावचें काम तिक्क आशिल्लें खंय आपसू व्हरता ते दोड नंद्रबाळ खेळ्ळें येद्द सांजचे रडान खावचें कशें तशें एक आपसू व्हरता मोग म्हणत सो त्या पळयतना म्हाका दिसता आमगेल चेडूं म्हगेल ल्हान अम्मा आवडटा आशिल्लेची बाप्पा ಸ್ವಲ್ಪ काळ मागीर अमेरिका गेलो तांगेलो बाप्पा तशें आसतना तें पुरो मस्त वंचन तांकां आमकां कंपेर केलें तांकां ना ते खुशे दीस म्हळ्यार तशी मनुश्य जावन आशिल्ले एक संबंदीक जावन आशिल्ले तशींच म्हाका मामा थंय रजेरी वतना म्हगेले एक 3-4-5 आशिल्लेची तांकां वर्डीक एक तांणी वाडिल्लेची थंय वतना तांणी आसचें तांकां कशी म्हळ्यार तांकां एक त्या टायमार हें 1970 विशय हांव सांगता आसा एक लायक सिनेमा आयला सिनेमा पळोवंक जाल्यार फुडें चिल्ल्यांनी तांचितल्याक वचून सिनेमा थिएटरा वचून सिनेमा पळोवत ना एकलीच वचून पळोवन आयल्या म्हणून जाता लागी हांव तशी हांव ल्हान आसतना पुरो नमूने हिंदी फिल्म पळयला तांगेलोट म्हळ्यार नॉर्मली आमी हिंदी सिनेमा पळोवचे प्राय न्हय जर तांकां कंपनी म्हळ्यार एक लागी एकलो दारलो म्हाका वर्स 4 की 5 वर्सां तुकून हे तांगेलोट सिनेमाक वचे रजेरी हे स्कूल नातिल तेन्ना रजेर वचे तशी म्हाका ते एक अनुभव तें पुरो आतां खंय आसा आतां फर्स्ट ऑफ ऑल थिएटरा फिल्म पळोवचे वेवस्था खंय आसा पुरो मोबायलार की टीव्हीर की पळोवन बसता जंय तें एक उडगास. तुमी हांगा खंयचे थिएटरान सादारण पळयला? म्हाका सादारण हिंदी येवचे आशिल्ले एक रुपावणी येताले अमृतांत येताले हे दोनी मेन सेंट्रलांत येताले हे थिएटराक गेलेलो म्हाका उडगास आसा. मागीर तांणी कन्नड फिल्म पळयना आशिल्ल्याची हांगा ಸ್ವಲ್ಪ एलर्जी आशिल्ली दिसता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ व्हड जाता हांव म्हळ्यार स्कुलान कन्नड शिकचें मागीर हिंदी मना वचचें ना आमकां सावन आसतना हिंदी ना न्हय संची क्लास तुकून आशिल्ली आमकां म्हणटा हांव तांगेले हट करचें ज्योतीन तूं कन्नड सिनेमा आयला भूतಯ್ಯ नमग अय्यो आयला वच्चा म्हण ताणें नाका नाका रे पण आनी हिंदी फिल्म म्हणा म्हाका एक करचें म्हळ्यार मना वचचें ना ती फिल्म 3 घंटा बसची कशी असले एक गंमत आहे दीस. आनी म्हगेले आम्माल नेक्स्ट आशिल्ली भयणी ती कॉर्डीक कोन्न दिलेले ते आतां हॉटेल रामभवन म्हळ्यार आतां अयोध्या जावन म्हगेले पाचेल बामणू तांगेल पैकी भाव आशिल्लो तांगेल घर कडेन वचचें म्हळ्यार आमकां भारी उमेदी तसो लागोत तांगे थंय सुदा मागीर मयुरा कस्तुरी आनी एक 2-3 नमनेचे कन्नड पेपर ते येता आमी तें भारी उमेदीर वाजूचे कसो म्हळ्यार आमगेल घर कडेन खंयचेय ना. मागीर तांगे थंय तुका आमगेल घरा वतना तांगेले पोरणे बूक खंयचो आसा ते पोटली बांदून घेवन आमी वचचे वाजूक आमगेल घर कडेन मागीर हाड दिवं तांकां अशी एक वाजूची खुशी केलो पण हांव कितली वेळा घरांत सामान बांदून आयिल्ले पेपर आसना सामान बांदून पेपरां येवचे आशिल्ले तेन्ना प्लास्टीक ना तेन्ना सामान बांदून आयिल्ले पेपर उड्डयले तांकां वाजूचे आशिल्ले वाजूची उमेद पद म्हाका दिसता हाजी चेडूं भारी मिस करता आमकां वाजूक ना आशिल्लें ते तुका आमी ते कसो मेळ्ळा तें वाजूचे आशिल्लें ते चंद्र मामा भारी एक गम्मताचें आशिल्लें तेन्ना तांगे ते वच्चे ताजे खातीर म्हळ्यार मामा ते हाडयतालीं जाल्यार इतलें ना आशिल्लें सो म्हगेल त्या पाची ते वचचें म्हळ्यार भारी खुशी तातूंत ते चित्र दुर्गेश कल्पना विलास म्हणटा पळय ते चंद्र मामान तूं येवची काणी पुराय मस्त कल्पना विलास आवरता चेडवांक एक थॉट प्रोवोकिंग म्हणटा सान प्रयरी तुकून एक 4 वर्सां म्हळ्यार हांव एका क्लासाक जॉयन जायत दोन ಸ್ವಲ್ಪ कन्नड वाजी सुरू केलें 5 वर्स तुकून हांव कन्नडांत वाजिताक ಸ್ವಲ್ಪ हें जालें. आतां तुमगेली बाप्पा मा राजमंद्रीची म्हूण आयकल्या बाप्पा माल ಒಟ್ಟು तुमगेली उडगासू कशी बाप्पा मा आमगेलें म्हळ्यार म्हगेले बाप्पा तांणी स्वंत जावन कामाक पुरो वतना मागीर वेल दिसान ती तांगेलोट घर करूं वतना तांगेलोट चमकल्या ना म्हण जाल्यार स्टार्टिंगार पुराय वटू आशिल्लींची मागीर कसो जातालो म्हळ्यार म्हगेले बाप्पा मान धाकलो बाप्पा बँका कामाक मेळ्ळो तो कोच्ची पुरो वतना
तांनी बँकार रेज मेळटालो तेन्ना वय 1 म्हयने रेज आशिल्ली तेन्ना आमगे ते येवचे आमकां इतलो मोग म्हणल्यार बापा माले बापा मान मेळटा भितर दवरका जाल्यार आमी निंगुचे केन्ना वच्चे म्हणून तें आयकून मेगेल अम्मान तेका आपोवन बिश्टाचे हें कसन तूं येतानाच केन्ना वच्चे म्हण निंगीत आसा म्हळ्यार तिगेल मना बहीण कसा म्हण हांव इंग्लीश करयता आसा मायंगेल्यान इंग्लीश करयता सुना म्हण लेखत की म्हण आमी निंगूच कसो लागो सर कितले दीस राबता म्हण आमकां एक नमने एंग्जायटी कसो म्हळ्यार रे ती नायल्या रे कुंडे कुरकुळा काणी हें पुरो आमकां आयकून वतना न्हय हें पुरो आमी तिगेले बसून आयकुचे आनी तिगेले केलो काणयो पुरो फुडले राती आमी तिगे लागीं न्हिदतना तिगे लागीं न्हिदोचे तिगे लागीं न्हिदतना त्या पुरो तिणें काणी सांगचे आमकां ती एक नमने भारी एक व्हड ट्रेजर आसती तेन्ना आमकां एक नमने गायसूक सो तशी तीन वतना आमी रडचे ती आनी येवची वर्स न्हय सांगून तशी तेसल एक नमने कशी बाप्पा मान करची तसन कसले खाण रंद एवढं बाप्पा माले खाण ती आंध्राच केलो पेसरट म्हण पुरो करताली मागीर एक तांदूळ भाजून एक इंडोरी म्हण करताले हांव तें आयकय न्ही तें इंडोरी म्हळ्यार आयकय न्ही वय वय तें इंडोरी म्हळ्यार तें नांव भोवशे इंदोर तुका आयिल्लें खाण की तें कसं म्हण गोतना इंडोरी म्हण ताका वय सान गिनलां ताका इनला चेपचे आनी उमटी घालचे तिके गट्टीशे जाताले वय वय आनी तिणें कोच्ची आसतना ते कोच्ची जनांगेल केलो सिस्टम आशिल्लें बिकंड तोडचे आमकां तें हांगा आयकून गोतना न्हय बिकंड तोडचे असं पुराय तिगेले नाना नमनेचे आनी सोय भाजील कशी ते केरळचे कित्याक म्हळ्यार ती केरळची न्हय मेल आन केरळची न्हय सो तशी पुराय तिगेले एक वैविध्य आशिल्लें तिगेले आनी ती एकली ते मिरसांगे हाप्पळ करताली उडदा हें घालून तेन्ना ते परेकळ मिरसांग म्हूण मेळटाली हाजे बदची त्या मनशाक तेंका लागल्यार मागीर खंयचें लागना म्हणटा वैभव विंगडता तेका तिगेले हातगुण भविष्य म्हगेले अम्माके ट्रान्सफर जावन आतां म्हगेले बायलेके ट्रान्सफर जाला म्हणटा हांव धन्य म्हण लेखचे कित्याक म्हळ्यार आमी सान आसतना कोण समज आशिल्ले गम्मत काम जेवण कोण आसची म्हण दिसता मागीर तुमी स्कूलांत आसतना जो कॉलेज आसतना अशी ट्रिप गेलेली न्ही आसा आसा म्हाका हांव सेंट जोसेफ्स नंतूर ते बरीची सन स्कूल ते मस्त दुर्बळ चेडूंक पुरे म्हणटाना थंय कसं जो व्हड मट्टाचे कसं फेसिलिटी पुरो कांय ना म्हणटाना एक फस्ट म्हाका ट्रिप म्हळ्यार ट्रिप न्हय ते कशें म्हळ्यार म्हाका दिसता एक 3 क्लासांक की एक म्हणटा आमकां इंडस्ट्रियल एरिया येयाडी ट्रिप कशी कोतास चमकत साल मारून घेवन वच्चे ते पदव स्कूलाला कोण बित्त वयल वाटात एक भगवती देवस्थान आसता देवीले तशें जावन चमकत वचून येयाडी येयले येयाडीन तूं आमकां इंडस्ट्रियल एरियान तूं तेन्ना हें नेलकडलेचे तेल काडचे एक युनिट पळोवचे ते नेलकडले राशी पळोवचे एक पळोवन एक इंडस्ट्रियल एरिया म्हण आसा अशी एक इंडस्ट्री म्हण आसा पूण एक फस्ट म्हगे लायफांत एक ट्रिप ते चमकून वचून चमकून येवचे मागीर एक 4 क्लासान तूं येलोशियसाचे स्कूल बस आशिल्ले तांणी ते स्कूल बस हाडून आमकां पणंबूर बीच तेन्ना NMPT पुरो स्टार्ट जाला इतलेंची ताजें काम जाता आसा आमी निंगुचे आमगेले बुक्कां येवचे अरबी समुद्र म्हळ्यार होच वे म्हण आमकां नमगुचे जायना ते समुद्र पळोवन आमगेले बुक्का एक अरबी समुद्र म्हण दाखयला न्हय बरयला तोच वे म्हण एक डबल कन्फर्मेशन म्हळ्यार आमकां भायर वचून गोत्तू ना आज चेडू सन्न चेडू हांकां आनम घेवन तಣ್ಣीर बावी हांगा पुरो वचून तांकां समुद्र पळोवन गोत्ता सर फस्ट समुद्र पळयलेलो ते स्कूल ट्रिपा वेळार हें तूं नमगत वे म्हाका सादारण 8 की 9 वर्स तेन्ना फस्ट समुद्र पळयलेलो स्कूल बसा वेळार ओटो ट्रिपा वतना ताजे नंतर मागीर म्हाका येलोशेसान तूं सांची क्लास करून गेल्ले ते एक भारी एक गम्मताय विशय कसो म्हळ्यार क्रिसमस रजे वेळार त्या वर्सा जोग फॉल्सा एक ट्रिप म्हूण दवरला पेरंट्सांनी येवका म्हणलें म्हगेलो आन आयलो अन्नान सुरवेन इंगेल कसन पुरो हाडका म्हण तें शीं आसा तुमी तें कांबळी आनी तें पुरो हाडका पुरो जालें अन्नान वपास निमगिले म्हळ्यार दुड्ड दिला त्या ट्रिपाक आनी कसलें येता दुड्ड जेवस्वा म्हणून फादर म्हणालो दुड्ड कसलें ना पुरो आमी पळयताचें काण जेवण ते कसलें करचुचे ना दुड्ड कसलें नाका म्हणालो ताणें सांगलें हांव नमगेलो कळवा ट्रिपा दीस आयले हाणें अंगडीचे एक चेड्या दिवन म्हाका चंद कोण हांतला कवळो शी आस म्हणा न्हय पुत्तान ते थंडेक हें जेवता नाका म्हणून हांतला कवळो दवर न्हू ताका एक दोर बांदून घेवन चेड्याल माथ्यार दवरून पेटिला बसार दवरतना गम्मत कशें म्हळ्यार ते गार्ड सेक्शन न्हय म्हाका रोड पळोवचें जायना इथं म्हणून हांतला कवळो ते रॅका दवरलेले टर्निंग येतना पडता
त्यात दोरची काम म्हाका पडलें उकोण हांव पास दवरचें रनिंगारी साना कॅरियर तें हें तातूंत दारना कळ्ळें रे ही स्कुलान न्हिदोवच्याक राती गंमत कसा म्हळ्यार री पुरो जनांनी एक पांगुरूक एक लुंगी शी अशी लावंक घालला शिंयाक म्हणून कितल्यांची तांणी इवन नेला घालचे हाणी राती न्हिदतना मदेंच हांव हांतला रे पुरे म्हाका दिसता एक 10-15 चेडवां गेल मात्ते मेगेल हांतलाक उश्शेशे ते म्हाका विसरूंक सादिना तांकां पूर जनांक मेगेल हांतूळ उश्शे हांव मध्य सुत्त पूर जनाल मात्ते खेळ रे आतां दुड्ड ना ताणें सांगिल्लें मात्र आमी पुरो पळयता म्हणून ते हॉटेलां वचून एक आयटम काल्ली कुडल्या स्कुलाक कोटा जाल्ले नेक्स्ट जाव काय जाल्यार दुड्ड दिवका म्हणून केलं काय याचं हांव न्हू थंय बसून विकडान खाता पळोवचें कळ्ळें न्ही अन्ना दुड्ड दिवचें जायना आशिल्लें म्हण न्ही स्कुलाक दिता न्हू वापस तूं व्हर नाका काही हुडून वचत दुड्डू म्हणून कळ्ळें रे दोनी दिसाक थंय लिंगनामक्की डॅमान तूं बोटींग आशिल्लें बोट म्हळ्यार लॉन्च आनी एक रावंड मान हांड सोडचें पुरे जन लॉन्चाक दुड्ड दिता ताका लॉन्चाक कितले की ₹1 की ₹2 दिवन लॉन्चाक बस सर हांव एकलोच बेगीन दुड्ड ना तें मिस केलें हांवें असल एक ट्रिपा वेळार मागीर हायस्कुलान पुराय वता आशिल्लें मागीर हांव एक बीकॉमान तूं सावथ इंडिया टूर म्हूण आमकां फायनल इयर बीकॉमान तूं ते एक 7 दिसाचें ट्रीप आशिल्लें तें मेमोरेबल 1984 क्रिसमस रेजे वेळार हें केलेलें तेन्ना ट्रिवेंड्रम पुरो फर्स्ट टायम पळोवचें आमी पुराय तें पळयलेलें न्ही सो तेवूय एक मेमोरेबल डे कॉलेजांत एक ट्रीप आशिल्लें सो तशी स्कुला ट्रिपा गेलेलें एक उडगास आसा म्हाका मागीर तुमगेले CA हे शिकतना तुमी ताजी तयारी ताजे हे कसं CA करतना CA करतना एक्चुअली आमकां कशें आशिल्लें म्हळ्यार मंगळूर आमकां तेन्ना मस्त हें ना आशिल्लें ट्युशन हें तें पुरो म्हणून कोचिंग पुरो कसलें ना आशिल्लें एक मॅथ्साक एक ट्युशन दिवचें शारदा प्रेस कारशिटांत ताजे बदीन वाघ प्रकाश शेणे म्हणून तो इंजिनियरींग जाल्लो तो चेडवांक सायन्साक पुरो दितालो CA चेडून तागेले वचून मॅथ्साक ट्युशना तागेली एक स्पेशालिटी कसो म्हळ्यार तूं कितलेय तूं क्लासीस टायप न्हय इंडिविज्युअली तुगे लाग घेवन तो हें इतलें पुरो सम वर्कआउट कर म्हणजे तूं फक्त न्ही तुगेल्या CA ऑफिसा वर्का निमित्त तूं हें नातलें रे मिस केलें रे ताका प्रॉब्लम जायनाशिल्लें संडे वचून सकाळ न्हू सांज तांय बसचें तो पुराय तें एक वराचें पुरें काम करून आमी तशें कर न्हू सेल्फ स्टडी मेटेरियल हें पुरो कोर न्हू आनी त्यात आतां वरी व्हिडिओ क्लास म्हूण पुरो कांय ना स्टडी मेटेरियल वाजूक एक खंयचे बूक वाजूचे अशें पुरो कोर न्हू आमी तयार करताले मेन कसो जातालो म्हळ्यार आमी ऑफिसांत काम करतना आर्टिकलशीप जावन काम करतना आउटस्टेशन पेटोवचें आशिल्लें आमकां आउटस्टेशन मणिपाल मागीर तांचे ब्रांच ऑडिट म्हूण सांगून विंगड सावथ इंडियन गांवांत वचचें आसतालें वर्साक थोडे दीस सो तेन्ना आमी काम करतना आमगेले एक फ्रेंडान म्हणचें तूं ह्या नमने कसो मरे सिरियस काम करतास तो काय येवन पळयतवा हांगा कोण बॉस पळयतवा तूं आरामेर कर ही कामां म्हणून तेन्ना हांव ताका म्हणचें न्ही मरे हांव तशें आरामेर काम केलां म्हाका तशी मागीर अभ्यास जाता मागीर पांय हांव ऑफीस दवरतना म्हाका तेंची कंटिन्यू जाता सो डेडिकेटेड जावन करता तें आमगेलो सराल वर्क आसो मेगेल वर्क आसो ते तिकून म्हाका एक लेसन जालें कसो म्हळ्यार आमकां पळोवचें जेवण आसो ना आसो आमी काम करचे स्टायल वी शूड डू द जस्टीस फॉर द वर्क तें काम कशें करता तशी आमी करता विंगडाल काम विंगड नमुनो मेगेल काम विंगड नमुनो न्हय म्हळ्यार एक मेगेल फिलींग आशिल्लें तशी आमी हांव वर्क करता आशिल्लो चडटी म्हाका आउटस्टेशन वचचें आशिल्लें हांव ಸ್ವಲ್ಪ काळ थंय रावचें आशिल्लें उडपीन तूं एक ना म्हणून जाल्यार अप एंड डावन एक मंत वचचें आशिल्लें तशी तेन्नाच एक म्हाका एक अनुभव हांव वांटून घेता एक दीस थंय फायनल हें जावचे वेळार फायनल कंप्लीट जावचे वेळार थंय तकून भायर सरतना वेळ जाला आमी नॉर्मली सेगंट म्हणटा डायरेक्ट एक बस आसतालो मंगळूराक ताजेर येवचें तो म्हणालो आमगेलो सर म्हणालो आमी वटू वचा कारार आयला न्हू हांव वटू वचा म्हणालो तो MD कॅबिनान गेलो भायर येतना तो दा घरकडेक फोन कोन हांव वेळ जाता म्हूण सांगूक थंय STD बूथ थंय ना थंय पुरो बीग गेला फोनाक मोबायल कशी ना तूं गोतस हें 86, 87 विशय कडेन तागेलो 10 घंट्याक भायर सरले मंगळूर आयले वाटेर एक 2-3 जणांक ऑन द वे आशिल्ले आनी ड्रॉप दिलो ताणें तेंची वाटेर मेगेल घर तेन्ना जेप्पू आतावर भितरी
लास्ट मनशाक केस रावरोडाले ड्रॉप दिवन तो गुंडा येयले ताणें घरा वच्चाक. हांव देव न्ही म्हणलो देव रे म्हणालो घंटी 11 तूं वच्चा कसो आसा तूं कशी वत्ता कसले ताण निमगिनाशी जायत म्हणालो म्हाका 4 किलोमीटर दूर तें रातीचे घरकड वचून पावतना 12 घंटे जाले. म्हाका एक जिवनांत एक शिकवण मेळ्ळें कशें म्हळ्यार एक दिसाचे सगळे दीस एक कामेल्यान तुगेले खातीर काम कोर न्हू ताका कडेर अशी ट्रीट केल्यार तागेले मनाक कसं दिसत म्हणलेलो अनुभव म्हाका तेन्ना जाल्लो देखून आजी म्हगेले खंयचे कामेल्यांक म्हगेले कौटुंबीक उद्यमाचे खंयचे कामेल्यांक हांव ते बारी जागृत करून घेता. इता म्हळ्यार तांगेले मनांत एक किंचित जाल्यार तांकां बेजार जावच्या नज्य म्हळ्यार एक उद्देशारी म्हाका दिसता तेन्नाची तें एक शिकवण म्हाका एक दारी दिवपा म्हणटा पळय तें हांव लायफांत एडॉप्ट करून घेतलें. कशें म्हळ्यार एक कामील कशी लागता तागेले एक एम्प्लॉयरा खातीर अशी केल्यार कितें फील जाता बेजार जातालें डिमोटिवेट जातालो म्हणल्यार एक म्हाका तेन्ना कळ्ळें. तें एक म्हगेली एक शिकवण CA करतनाची एक मेन उडगास. नाही तुम्ही अशी तुमगेले वाटेरी आड येयली फातर त्याची तुम्ही वापरून घेवन एक भव्य तुमगेले एक भविष्याचे एक सौध बांधले म्हणून म्हाका दिसचे. तुमगेले आतां फुडले एपिसोडाचे अनुभव पुराय आयकत आनी म्हाका दिसचे आमी जाल्यार ह्यो फातोर आड आयलो नाजाल्यार कांटो कोंबलो म्हणून आमी बसता आशिल्ले. तुमी तसलो अनुभव घेवन तुमगेले मुखा वयले एक भविष्याचे हय प्यालेस बंद जाल्यार बिल्डींग मेटेरियल तें न्हय फातर न्हय बिल्डींग मेटेरियल विंगड कसो आसा आमी त्या बिल्डींग मेटेरियल मेळ्ळा यूज केला तितलेचे विंगड कसले न्ही. आनी आमी कोणाकय वायट म्हण उरलो न्हू गांव बरें उरलो घेवन तांकां तूं कसले जावच्या कांय ना. आमी सायलेंटली तें अनुभव घेवका ताजें चांग कसो जाता तें करका आनी मुखार वता रावका. कित्याक म्हळ्यार आमकां मातशें वचचें जायना लायफांत मुखार मात न वचका मुखार वतना आमगेले वाट चांग जावका जाल्यार आमी चांगा यूज करता तें न्ही बाय. कडेरी CA पास जाल्लेले क्षण कशे तुमगे मनाक सद्या. CA एक्चुअली म्हाका हांव इंटर पास जातना म्हगेले फस्ट अटेम्प्ट हांव मस्त टायम नंतर म्हळ्यार एक्चुअली फस्ट अटेम्प्ट 1.5 वर्सांनी ड्यू आशिल्लें. हांव 2.5 वर्सां नंतर ಸ್ವಲ್ಪ रज 6 म्हयने काडून बसलो. फस्ट अटेम्प्ट हांव बसतना कसो जालो म्हळ्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ मिस्ट जालें. हांव म्हळ्यार सुरवे बाजील मागीर रिवायज करूं जालें ना अशें पुरो जावन हांव फस्ट अटेम्प्टांतू पास जाल्ला तातूंत एवरेज 50 मेळका 2 ग्रुपांत म्हाका एवरेज मेळ्ळी. म्हणटना ते फेल एक पेपरांत एक 60 मेळ्ळें एग्जामशनां तांत वपास बसचें ना. म्हणटना हांव नेक्स्ट अटेम्प्ट म्हाका तेन्ना आर्टिकलशीप मेल 3 वर्सांची कैद जायत आयलें. तेन्ना अटेम्प्टा बसतना कसले ना विशय इता म्हळ्यार एक पंत फेल जालो जाल्यार मस्त कसले हुम्मस कांय करूं जायना न्हय पास जाल्यार वयर पडलो म्हण तशी. रिजल्ट येतना म्हगेल्या ऑफिसाच्यो म्हगेले 1 वर्स ज्युनियर आशिल्लो तो ऑल इंडिया संच रँक तागेल्या पशी 3 मार्क म्हाका चड जाल्यार रँक ना कसो जालो म्हळ्यार एक पेपरान एग्जामशन घेतला एग्जामशन घेतली हांकां रँक मेळना संची रँक ताण काडलेला पशी 3 मार्क चड म्हणटना म्हाका फायनलाक एक रँक हाडूं का म्हळ्यार टेस्टिंग द सक्सेस म्हणटा पळय तें हांव आत्ताचें आमगेले चेडूं पूर जाणां सांगचें लायफांत एक सक्सेस CA तांणी एकय ग्रूप जाल्यार व्हडना एक सक्सेस जाल्लें म्हण जाल्यार ताजे निमित्त मुखार वता एक बॅटरी चार्ज जाल्या वरी. सो म्हाका फायनला मागीर हांव इमिडिएटली नेक्स्ट 3 म्हयन्यांनी आयिल्लें अटेम्प्ट बसलो फस्ट ग्रूप कंप्लीट केलें. ताजे नेक्स्ट 4 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी येवचें तांतूय बसलो कंप्लीट जालें. सो म्हगेलें इंटर जालें 1 वर्स भितर फायनल जालें. तें म्हाका भारी एक मन भरण्याचे विशय कसो म्हळ्यार म्हगेले एक फोटो घरकडच्यांनी म्हगेले आनम्मानी आनी म्हगेल्या भावंडांनी मेळ्ळो म्हाका कळनाशी पेपरांत घालून सोडलें बेस्ट विशस म्हणून. म्हाका ते विशय कोत्ता म्हळ्यार सकाळीं केलो पेपर वाजू वेळ ना ते दिसा हांव चमकून ऑफिसा वतना वाटेरी मस्त जाना निम्दो CA आयतला कंग्रेट्स म्हूण सांग हांकां कशें कळ्ळें म्हूण वाटेर वतालें हांकां कशें कळ्ळें म्हूण कित्याक ते दिसू मागीर कळ्ळें म्हाका ऑफिसा पावतरी तुगेलो फोटो हाजे पेपरांत घाल्ला म्हूण पळयल्यार घरकडच्यान घाल्ला हें म्हाका गोत्तू ना. सो असल पुराय केलो आमकां जिवनांतू एक आमगेले सगळे कुटुंब आमगेलो टस फाटबलाक म्हणल्यार एक संतोश केन्ना काय आमकां उडगास आसा. म्हगेले अन्नाल भयणीले ती विटला आशिल्ली तिगेले बामणान ते कट्ट करून ते फोटो ताणें एक हांतू प्रिजर्व करून तेगेले कसले आल्बमा घालून दवरला.
कितलेक अभिमान पडला म्हणजे आमगेला तेन्ना CA पुरा पास जावचे भारी रॅर न्हय वय तांकां एक भारी खुशी हें पुरे एक समाज म्हळ्यार आमी एक घरकडचे कुटुंबा जे ना बॉन्डिंग जावन आसच्याक एक मस्त एक व्हड निदर्शन हें आमी मस्त खूश जाता प्राऊड फील जाता आमी कसं की केल्लें एक आमगेले कुटुंबाच्यान आमकां मोल दवरला म्हणून सांगून. वय आतां तुमी कॉलेजा शिकता आसतना जेवो तुमगेले फ्रेंड्स पुरो हॉटलांनी वच्चा पुरोचे जाल्यार तुमी तशी हॉटलांनी गेल्लेले थंय खंयचेय एक हॉटला मसालो दोस केल्लो तशें कसले उडगास हॉटेल म्हणटना हांव मस्त म्हापशी वचपाक जाता. कसं जालें म्हणल्यार सुरवेक हांव सान आसतना बरी सान आसतना आमगेलें घर कारशीटा लागीं सरावंडिंग्सा आशिल्लें. कारशीट म्हळ्यार तुका गोत तसं ताज महाल कॅफे म्हणून. सो एक ते दोनीचे हाजे रामकांती मुखारी रूपवाणी म्हापशी रामा लंच होम म्हण आशिल्लें म्हळ्यार आतां अयोध्याचे प्रमोटर्सांक गेलेची रामा लंच होम म्हण आशिल्लें थंय आशिल्लें. हें मेल बाप्पू म्हळ्यार ताका पुरो म्हाका मस्त प्रेजना पावता. ताणें थंय वचून पुरो बाजून पोळो आलवो केळ्या हलवो पुरो असल पुरो खावचें आशिल्लें. मागीर हे दोन म्हाका हॉटलाक मेन उडगास आसचे. तशी ताज महाल म्हणटना एक मागेल एक अन्नाल एक विशय येताची त्या म्हळ्यार तूं केन्नाय न्ही लेखू पुरो हो प्रतिबंध अन्नाल विशय कसो उलयता व्हड कित्याक म्हळ्यार तो एक मनान ते गट्टी सील मारलेलो मनीस तो अन्नान एक पंता कसो जालो म्हळ्यार ते ताज महाल कॅफे आतां ना ताज महाल शिफ्ट जालो न्हू पूण ताज महाल आशिल्ल्या जाग्यार ताजे येद्राकच अन्नान च्या पिठे अंगडी दवरलेलें. तेन्ना अन्नाले कण्णानोरो तुकून आयिल्ले अंगडी नांव कसं म्हळ्यार नूतन टी म्हणून. तेन्ना देवगिरी टी म्हण नांव न्हय नूतन टी म्हणून म्हळ्यार तेन्ना बहुशा फिल्म एक्टर नूतन नांवादीक आशिल्लें दिसता तिगेल्या नांवार जेवण कसं की क्रेज नवे म्हणून कसं म्हणून वतना कळ्ळें. तें कसं जालें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्टार्टींग प्रॉब्लमा निमित्त की कसं की तें मस्त चांग जावन चलता ना आशिल्लें. येद्राक ताका ताज महाल दिसता कळ्ळें. ताणें तागेलें एक तापत्र्या वेळार कशें लेखचें म्हळ्यार ताज महाला भितर वचे बंदरा वयले सावकार बणसाळे चलासूच सावकार भायर येतना पळोवचे कोण म्हळ्यार व्हडले व्हडले सावकार. तेन्ना हें अन्नान म्हळेलो विशय मेळयले तेन्ना अन्ना दिशिकय ताज महालान तूं काप पिल्यार मनीस सावकार जाता म्हणून. म्हळ्यार कशें जाता म्हळ्यार उदकांत बुडचे मनशाक तण जाल्यार धरता तो कसो जालो म्हळ्यार विश्वास तशीच तागेले मनान ते कल्पना येता कसो म्हळ्यार हांगा येवन काप पिवन चमकल्यार हांव एक सावकार जाता म्हणून ताजे एक भाव ओनर भाव तो म्हगेले अन्नाक अशी येद्राक आंगड न्हू पळोवन परिचय छान मनीस तो अन्नाक गुर्तू जाल्लो एक सेम एजाचे. एक पण अन्नान अशी ताका वतना भितर पळयतना तो गल्लेर बसला अन्नाक आपयले यो म्हणून कसं म्हणून वतना चमकलो वतना म्हणाल काय उन्हू तुप्पा पळस आनी कसं की उन्हा आयटम आयला यो बैस म्हणके ना ದುಡ್ಡು ನಾ ಕಾಪಿ ದುಡ್ಡು ನಾ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ದುಡ್ಡು ಅಸ್ತಾನೆ ಎತ್ತ तुगेले ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡು ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ यो तूं केन्नाय दुड्ड दिल्यार चलता दी तरी चलता अशी फ्रेंडशीप न्हू बाय हां समजायना हांव आनीक पट्टी आतां दुड्ड आसतना येता आन चमकल तागेले ते ऑफर अन्नान विनयपूर्वक जावन अहम भावार न्हय थँक्स तूं सांगिल्लें का म्हणल्यार सांगलें की आन म्हणटा तेच दिवसू ताणें दिल्लेले ते ऑफर हांव धर्माचे खाण खावन काप पिल्लें जाल्यार आजी खंय हांव लायफान तूं त्या धर्मा खाणा म्हाका शिवत आशिल्लो त्या वेळ येतना तो म्हाका आपयता पण ताकूंक बसचें शिवत आशिल्लो तें हांव केलें ना जाल्यार एक आत्मगौरव म्हळ्यार मनशाक कितलें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार शिकवण जालें जाय म्हणून ताजे नंतर हांव चमकला मागीर दुड्डू दिनू बीन काम आयलें धर्माचें हांव घेयन हें आमगेल्या युवजनांक एक स्पश्ट जावन आशिल्लो एक संदेश कसो म्हळ्यार कोण कितें दिता म्हणून केन्नाय आमी कसले घेवचे ना जे हेजे मागशी अशें पुराय केलो विशय आसता ते आमकां लायफार इम्पॅक्ट पडटा म्हणून म्हाका एक तांतेक म्हाका अन्नान सांगिल्ल्यान एक मनान गेलो विशय. तशी मागीर आमी नंदीगुड्ड्याक एक थंय घरा शिफ्ट करतना तेन्ना आमी गेले बाप्पान थंय नंदीगुड्ड्याले एक आमगेले कम्युनिटीचे आमगेलें एक हॉटेल आशिल्लें थंय एक बरी हलवो केळ्या हलवो फेमस आशिल्लो ताणें म्हाका घेवन वचचें थंय केन्नाय वतना. सो हें पुराय
आम्ही सान आसतनाचे विशय मागीर आमी आनी एक घरा वतना ते हॉटेल खंयचे ना आशिल्ले गद्री वतना मागीर ते हॉटेला सहवास पुरो दूर जालो मागीर हांव कॉलेजा वतना पुरय थंय हांव ते शिकचे गांधीनगर जालें थंय पुरय खंयचे ना आशिल्लें म्हणून तेन्ना कृष्ण भवन म्हणून आतां हांगा आसता गव्हर्मेंट कॉलेज येद्राक थंय वच्चे आशिल्ले ना म्हणून जाल्यार रामलंचो म्हाका वच्चे आशिल्ले ते आमकां बसार येतना थंय देवचे जाताले तेन्ना कृष्ण भवन बारी फेमस तेंचे आयटम रवा इडली पुरो फेमस आशिल्ले थंय वच्चे आशिल्ले मोहिनी विलास आशिल्ले मोहिनी विलासय एक नांवादीक आशिल्ले तशी आनी आमी CA पास जातना आमगे लग्जरी कसो गो आमकां मात्र न्ही आमगेले फ्रेंड्सांनी कोणी एक ग्रूप पास जाले रे ते दीस आमकां आयडियलांत आयस्क्रिमाचे पार्टी ते पार्टी तातावळ मेळटाले म्हळ्यार 7-8 जाणांक गेले पळय कोणाले एक ग्रूप जाता आसतालो न्हू पार्टी मागीर एक भारी एक हास्यास्पद एक विशय कसो जालो म्हळ्यार CA जाल्यार तशींची आमगेले एक 6-7 जाणांक गेले ओट्टू CA जाले बँक ऑडीट आशिल्लें हांव CA करचे कडेन बँक ऑडीट ताणें घेना आशिल्लो म्हणटना आमकां एक बँक ऑडीट म्हळ्यार एक नमने भारी एक उम्मस ते कसो म्हूण वचून पळोवंक म्हाका केक लागलो जालें बँक ऑडीट विंगडा कोणाकय जायना सो तांणी म्हणालें जे आमी नुतो बसलाच मरे बँक ऑडीट आमी येता जेन्ना तूं स्टाफ कोणाकय व्हरनाका आमी वटू वचा म्हणलें सो आमी गणपती हायस्कूल रोडार एक ब्रांच थंय बँकाचे थंय बसले थंय बसून आमकां उमेद ना कसं म्हूण तें शिकची उमेदी आनी आमकां पुरसती आसा 3 दीस बसले पुरे डीप जावन कोर न्हू कंप्लीट जावन रिपोर्ट जालें रिपोर्ट जातना लास्ट डे तांणी पुरो चमकले म्हाका जालें सिग्नेचरा काम मात्र हांव एक एसिस्टंटाक रब्बर स्टॅम्प घालूंक ताका बसयलो स्टॅम्प पुरो घालून जालें फुडले हांव पेन घेवन सिग्नेचर घालूंक स्टार्ट करतना येद्राक ऑफिसर बशिलो तो एक उडकी मार न्हू मेल हात धरलो तूं सायन करचें न्ही तुगेले बॉसान सायन करचें म्हणून तांणी कसो लेखला गो तसो आमी बॉसान स्टाफ म्हण लेखला हांव म्हणलें हांव मारे म्हणून ताका तोंडां एक म्हणटा हें जालें स्तंभी भूता म्हणटा पळय ताका उल्लूचें जालें ना विशय कसो म्हणल्यार फुडल्या वर्साच्यान ताका पुरो घेवन ताणें तागेल्या ऑफिसा कॅबिनाक गेलेले के सिग्नेचराक तो येयनी खंय तागेल्या स्टाफान कोण वेलेलो कितें हें एक भारी एक हास्यास्पद जालेलो विचार म्हगेलो फर्स्ट एक्सपिरियन्स एज ए CA मागीर CA जाले मागीर ताजे नंतर कितले काळ नंतर तुमकां सोयरीकनी हे पळयलें तशी सादारण म्हगेले CA 23 जालेले म्हाका मागीर हगूर सोयरीक पुराय तुगत आसना हांव गेलां ते मेळा मेळ्ळी फोटो पळोवचे तसो पुरो वयवाटू जाता आसता म्हणटा तें आत्तां वरी तें कुडले जावचे विशय न्ही म्हळ्यार चॉयस मस्त तांणी सांगका तशें पुरो जावन म्हाका 27 म्हणटना हें जालें सोयरीक जालें हें सादारण फेब्रुवारी म्हयन्या वेळार पळयलेलें पुराय एप्रिलांत वर्डी जालो म्हाका तुमगेले म्हळ्यार सनपण्याचे थोडे उडगासू आनी तो संस्कारू तो पुराय तुमगेले दाम्पत्य जिवनाक एक नमने पूरक जाली गी कसं जाली म्हूण दिसता तुमकां पूरक म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक कॉशियस वे ऑफ लायफ कसले करतना बारी एक जागृते तेन्नाली रामाल माजराल काणी म्हळ्यार कळ्ळें थंड दूद पुंकून पीच म्हणटालो पळय ते अनुभव तशें जालो तिकून एक पंता आमी कस्तार पळोवणू वैरेच्या मस्त आमी स्ट्रगल जालें पळय ताजे नंतर प्रती एक हेज्जे बारी एक जागरूकतेरी आतां व्यारांतूय एक्सपेन्शन जो कसले करतना तशींची व्हड म्हणटा कसले बॉरोविंग्स करून प्रवचनी आशिल्ल्यानूच थोडे एक मॅनेज करून ते देखून आमकां मस्त वर्स गेलें उडले एक पंता करूं जायना सो एकल्याका चांग जालें ते म्हळ्यार स्टार्टिंगार आमकां लॉसय जाता ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ असलो ಸ್ವಲ್ಪ लॉस जाता व्हड दुड्ड गेलो व्हड लॉस जाता ते देखून केलो तेव्हा एक शिकवण जाली कसले म्हळ्यार खंयचे एक हेज्जेन तूं चिके पांय निसरले प्रपाता पडटाची सान आसतनाचे फ्लॅशबॅक आतां म्हाका दिसता मस्त जाणांक तें कळना कित्याक म्हळ्यार कश्ट म्हणून पळोवन वतना न्हू सुरवेक कसल की करूं वचचें मागीर तांणी तांतल्यान वैऱ्यान आतिल नमने फोंडां पडटाची एकल्याक ते सान आसतनाचे अनुभव आनी एक सान आसतनाचे म्हणटना म्हाका एक उडगासेच कसलो म्हळ्यार प्रातस्मरणीय म्हूण आमी म्हणके जालेले 1-2 जनाल विशय येता एकलो कोण म्हळ्यार म्हगेले अम्माले दोनी भयणीले म्हूण
बोळा माधव कामत म्हणून तो स्टार्टींग अरे ताक आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ सान असतना वार्डीक जालेलो न्हय तो नव जावई तो सुरवेक 2-3 वर्सां ताका मस्त कन्सर्न आसता बायलेल सायडा जनांक केलो बरो म्हण मागीर आसता सुरवे ಸ್ವಲ್ಪ चड उमेद आसता म्हळ्यार आपण एक नव जावई न्हय पाप ताणें कशें करचें आशिल्लें म्हळ्यार आमगेलें स्कूल सुरू जावचे वेळार आमी ಸ್ವಲ್ಪ कश्टार आसा म्हणून स्कूल सुरू जावचे एक 2 दीस तूं ताण बंदरार वचे गडबडे मध्य स्कूटरार येवता ताणें आमगेल्या कदरी घरांत धांवन येवन आमकां चेडवांक 7 म्हळ्यार स्कूल सुरू जावचे जुना न्हय 7 बॅग स्कूल बॅग पुरे दिवन वच्चे कितली वर्स ताण दिला हें बरें एक प्रातस्मरणीय जन कसं लागतो स्वय कसं नाही फलापेक्षिना कसं नाही ना अशी एक सहाय कोण दिवन चमकल मनीस दोनीच कोण म्हळ्यार मल्लिकट्टेन तूं मरकड वर्द कामत म्हण आशिल्लो तो गेल्लात तो मिगेल अन्नाल्याची प्राय सादारण मिगेल अन्नाक 1972 तूं व्यार सूर करतना कस्टार कांय नाशे आशिल्लो सूर करतना एक थंयची त्या कॅनरा बँकाचो मॅनेजरू तागेलें नांव म्हाका उडगासा येना तो आमची गेलोची ताणें मस्त एक TOD एम्प्र करतना हेल्प केलेलो आसा मागीर एक सान 2,500 तेन्ना 2,500 म्हळ्यार व्हड त्या विशय त्या 2,500 गॅरंटर कोण गोसवाय आमगेलो वर्धमान वर्धमामान आमकां म्हयन्या सामान तागेलांक तुकून व्हरचें त्या सोडल्यार वर्धमामाक आमगेलो कोण कसं न्ही बॅकग्रावंड गोतना चेडू बाळ सान म्हण गोत्ता सर हो मनीस कसं की कश्ट काडता म्हण गोत्ता सर ताणें गॅरंटर आज कोणी गॅरंटीर घाल तितकी एक 10 लाख लोन म्हण दरी तेन्ना एक 1,500 म्हळ्यार आयचे 10 न्हय चड आसा पुरो त्या वॅल्यू एक 25 लाख आसा पुरो दुसकत घाल तितूय ताणें घाल्ला हें आमगेलें आरंभारी अस्सल केलो जनांक आमी विसरूंक साध्य ना कोण इत्ते गोतना ते फूड पुरो लॉस पुरो जालो मनीस म्हणटा वापस लॉस जावन गेले मी गेले गॅरंटर हांव म्हण भित्तली जना कसन म्हापशी मुखार पळयना अशी चेडू बाळ सान म्हण सांगून गॅरंटर जावन ताणें मरकड वरद कामत नांव उडगास दवरून घेवचें केन्नाय हांव ते पुरो एक सकाळी उडगास काडका जालेलो मनशां हें आमी केलो सान आसतना म्हणटना केलो नीती पाठ म्हणटा पळय ते वयत्ता आमगेले कश्टा विशय मात उरलोच न्हय आमकां कितले जाणांनी आमकां सहाय केला आनी कसलो देवता मनीस म्हणलें आमी सांगता जाता आतां तुमगेलो आनू आम्मा पुराय एक तांणी एक प्रिंसिपल आशिल्ले एक मनशां म्हळ्यार जीवन आदर्श दवरून घेतले आतां एक 5 पयस ते तुमी इसकेंडी खेळलेले म्हळ्यार निमगून खावका आशिल्ले म्हणून तसो एक आदर्श आशिल्लो तितले ध्येय आदर्श आशिल्ले मनशाल सोन जावन घराक आयिल्ले तुमगे बायलेक तांगेल ಒಟ್ಟು ಹೊಂದೂन घेतना आतल्या थंय कसलेय एक ಸ್ವಲ್ಪ संघर्ष आयल्यार तुमकां बायलेल पार्टी धरची गी हावस बापसून पार्टी धरची गी असल एक संदिग्ध येयलें सगळी एक म्हाका लायक जालें कसं म्हळ्यार हांव मिगेल सोयरिके वेळार केन्नाय म्हणचें आशिल्लें आम्माले जॉबान तांणी सर्वीस आसा आशिल्लें आमकां नाक्का मामा कसला म्हळ्यार तांकां गांव ट्रान्सफर जावन तांणी पुरो वतलीं तांगेलो आनम तांकां मस्त मोगान एक प्रितेरी वाड्डोवन घेवन आसताची तांकां ಸ್ವಲ್ಪ उरलेल्यार बेजार जातालो रडतलेची तसल पुराय बॅकग्रावंड हांव म्हणचें म्हाका व्यारेलीं खंयचेय चेडूं चेल्यो तांगेल आसल्यार पळय म्हणचें कसला म्हळ्यार व्यार करतले घरकडेन वातावरण कशें आसा म्हणून म्हाका गोत्त आसता कळ्ळें आनी ते विशेश चेड लालाने पालाने आसना कळ्ळें तशी मिगेले बायलेक तांणी 3 जण चेल्यो धाकलो भाव म्हणटना घरकडेक विपरीत मोग कोण एक्की आनी ते विशेश हांव सांगचें आशिल्लें एक्की दूव आशिल्ली पळोवन कचेची म्हणजे कसो लागतो सो आमकां हांगा हाडल्यार म्हाका गोतो सर मेगेल आनमाल वट्ट तिका जयीश ना म्हणून सो हांव त्या एक कॅर घेतलें कसो म्हळ्यार एक्की दूव विंगड चेडूं ना हांव ते वयनाका म्हणचें हांगा जायच ना आमकां तितलो मोगार पळोवचें जायच ना सो म्हाका हें एक जातक पुरो होंदून येतना एक देवान दिल्ल्या वरी ते तुका समज म्हणल्यार वरी जाल्लें कसो म्हळ्यार मस्त विपरीत मोग कोण वाडयलेले न्हय व्यारा कश्ट एक गोत्तो सर तांगेले सान एक तांकां एक जिन्सा अंगडी आशिल्ली कारकळांत मिडल क्लास जन आमगेल्या वरी आशिल्लें तें म्हाका मस्त हें जालें ते तिकून कसो जालो म्हळ्यार तिका एक ल्हान एक विशिश्ट व्यक्ती नव्हे
तसल पक्कनी सुलभ कोणा मेळना पळो जागा म्हणटाना ठीक स्टार्टिंग री मस्त कष्ट जाताना हांव ಸ್ವಲ್ಪ दमाटून घेवन पेशन्स दवरून घे दीस एकल्याक आसना आयच्यो दीस फायक आसता म्हण सांगना चांग दीस येता आमी केन्नाय लायफान तूं तशी धरता कित्याक म्हण आजी दिसा एंड नाही आहे आई दीस आसा देर इज लायफ बियॉन्ड टुडे आई एक दीस येता सो तसल दीस येता ताका आमी आसका दूर वची न्हय विंगड वची न्हय असल प्रतीन म्हाका मस्त तें हांव सांगू जायना तितलें तिणें तसल कोणी खरें इश्नाची तितलें हें गुत्तच न्हय कुटुंब म्हळ्यार पुरे कडेन प्लस मायनस आसाची ताका कुटुंब म्हणचें न्हय पुरो प्लस आसता नेगेटिव्ह आसता म्हणटाना ती ಹೊಂದून गेल्ली मेगेल तोंड पडोवन मागीर चेडून जाल्लींची चेडून जाताना ऑटोमॅटिकली मेगेल आनम्माक एक नात्रांक गेले एक हें मोग आयिल्ले म्हणटाना एक वातावरण नॉर्मल सी पातळ जाता ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುವುದು म्हणटा म्हळ्यार नितळ जावचें ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುವುದು म्हणटा तशी एक लायफ एक संतोष चेडू आनी तांगेले एक इनोसेंट खेळू हें तें जाताना खंयचेय जनांगेलें मन हगूर जाता एक नॉर्मल जावन आमी मुखार येवचे जाल्ले नाही तुम्ही आता हे पुरा सांगू बायले आपण म्हळ्यार चिक्की पेशन्स घे हे तुम्ही खंयचे कोर्स केलो कसले एक आमगेल मनाक आमी सांत्वन कोण घेवता तसले ना कसलें सांत्वन ना नाही नाही कसले कोर्स कोरून सरी ना पळय एक लॉंग टर्म विजन आसता कशें की तुका जावका म्हण तें कसं जावका आशिल्लें म्हण म्हणल्यार आमगेले सगळे फॅमिलीन तूं एक जनरेशन फुडें जाल्यार एक लिडींग जावन एक समाजांत एक नांव घेवन वचत तसलें एक परिस्थिती जायनी आशिल्लें मेगेलें क्वॉलिफिकेशन आसा CA जाल्ले पराना नांवां दिक जावू का नांवां आमी CA कोणत्या तरान कश्टार पडला म्हणून जाता आमकां तसलें एक कॉम्पिटिटीव एग्जाम पास जाले पराना आमकां तसलें एक क्वॉलिटीज आसता म्हणटना एक विजन आसता अशें जावका म्हण त्या विजना वचे वाटेरी सिल्ली विशय पुराय घेवचे ना कित्याक असो तूं विजना पावका न्हय ते जी तुका मन खंय आसका असल चिल्लर विशयांत आसका की मन की मेन तूं कसं जावका म्हणलेल्या विशयांत म्हणटना ती वच्ची वाट खंयक वत्ता पळय आमगेले गोल खंय आसा पळय ताका वच्ची वाटेरी कसने तूं सांगला त्या पातोर घेवन पॅलेस बांदले म्हणल्यार कसं की तूं म्हणला तशी आमकां तें पुरो मुख्य जायना मुख्य जावचें कसं म्हळ्यार आमगेलें डेस्टिनेशन आमी खंय वचून पावका आमी मुखावेल दिसान नेक्स्ट आमगेलें जनरेशन मुखार कशी वचका म्हणल्यार एक डायरेक्शन आमी डिसायड करका नेक्स्ट मेगेले वतुकी नातुकी खंयच्या डायरेक्शनार वचना न्हय आमी एक वातावरण सृश्टी करचें कसल सॅक्रिफायस जावका तें आमी करता गेल्लेची सॅक्रिफायस म्हणटा हांव ताका इता म्हळ्यार म्हाका मेगेल दुवेल वार्डिके वेळार आमी पासपोर्ट केलो सगळे घरकडच्यानी फॉरेन टूर आमी वच्चे न्ही इंडियान तूं मस्त कडेन वच्चे न्ही आमी वच्चे टेंपल टुरिजम मात्र तेंचे इम्पॉर्टंट देवस्थान एक कुल देवस्थान एक तिरुपती वच्चे विंगड खंय ना इवन बॉम्बे दिल्ली पुरो खंय वच्चे न्ही इवन दिल्लीक हांव आतांय वच्चे न्ही बरा सम्मेलनाक एक हरिद्वाराक एक फर्स्ट टायम वच्चे हांवें फेब्रुवारी 25-26 तशी कसं जाता म्हळ्यार हें पुराय सन्न विशय पुरो फोड करूं ना आमकां विजन आमगेलें मेगेल विजन मात्र न्हय मेगेल नेक्स्ट जनरेशन कशें आसका म्हणल्यार एक आमी विजन दवरून घेवका ताका ताका कितें जाय जाल्यार आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करका म्हणल्या खातीर हें पुराय हांव सानापुट्टा विशय पळय हांव तें पुरो मस्त मना वयर न्ही पुरो पॉझिटिव्हली व्हेलें नेगेटीव हे आलोचन कर तुमकां सुरवेची तुमगेली धूव जातना कशी ताजे एक अनुभव सांगील दुवेन जावचे मागीर फस्ट दुवेन जातना सांगील डेट जावन गेलें तारा क्लिनिकांत ते गेले डॉक्टर आशिल्ली कडेरी तिणें ते डेट जाता आनीक एक डेट सांगलें इतली डेट भितर जायनातल्यार यो ड्रिप्स दिवन बाळांतीर करका ते दुसऱ्यांचे दीस म्हळ्यार 1995 फेब्रुवारी 27 शिवरात्री सोमार सांजे येवन एडमीट जाल्ली कळवा दुखिना सगळी ड्रिप्स पुरो दिवचे स्टार्ट केलें हांव येद्दोळ शिवरात्रीक जागरण कर न्ही राती बरी ते दीस जागरण केलें कसं लागो सर राती बरी हें दुखी येवचें म्हूण सांगून जाग जावन 3:45 बाळान जाली म्हाका आजीक तो दीस करेक्ट ते दोळ्या दराक येता कसो म्हळ्यार ते नर्सान
त्या ऑपरेशन थिएटरातून ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದಲ್ಲ ಚರಡ್ ಹಾಕರ್ ಹಾಣು ಮಿಗೆಲ್ ಹತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಸಂಗೋನು ಚರಡ್ ಹಾಕರ್ रोडची चरड हाक हत्तान धरतना हांव केलो फस्ट संकल्प कसो कसो तुका आश्चर्य जायत हिक्का वर्डिके मांटो अंतू अप्पोन घेवन वताना ते मुंडास घालून पळय ಚೆಲ್ಲೆಲೆ बप्पूसु मुंडास घालचे आसतना तें घाल न्हू मर्सिडीज बेंजार वर्क काम त्यातनं मेगेले आशिल्ले मारुती ओमनी कार जोडल्या विंगड कसले गाडी ना आशिल्ले मारुती ओमनी कार हांव उलयतच कसो तसो इक्का आनी नेक्स्ट 25 वर्सां की इन होड जावन एक वार्डिके मांटो व्हरतना मर्सिडीज बेंज कारार वर्का म्हूण देवान ते कशी एक सादी कोण दिली म्हळ्यार आनी आमी खंयचे एक विजन दवरून मुखार गेले रे ताका पावता म्हळ्याक म्हाका कळवलेले एक 3 वर्स फुडें 4 वर्स फुडें तिगेल वार्डिके वेळार तेची गाडयेर तिका आपोवन व्हरची तशें जाल्लें आनी हांव तिका त्या चरडाक तिका कळना तिका ते दोळ पळोवन दिलेलो प्रॉमीस तिगेलें तोंड पळोवन दिलेलो प्रॉमीस आस पळय तें अचीव केलेलो म्हाका आत्मसंतृप्ती आसा तें एक म्हाका विसरूं जायना तिले घडी मागीर पूत जालो तुमकां चरडू हांकां तुमी मारलेले जो आसा गी ना मारलेलो ना जाल्यार केलो पंत पळय होमवर्का काम कोणालें आवसुलें हांव तें ना खंयचे चेडूवांक होमवर्क शिकोवचे हें पळय हांव ना आशिल्लें तें देखून म्हाका तूं सांगलें मार्चे गती पळणी मार्चे केन्ना गो तसो तप्पू करतना मातना हांव त्या डिपार्टमेंट ना तें मेगेल बायलेल डिपार्टमेंट ती शिकयतना दुवेक विशेश जावन दुवेक मेगेल अन्नाक तिगेलो वयर बारी मोग ती कितलो हुशार म्हळ्यार हीण तिका मारचे सूचन मेळ्ळें कुडले तीण धांवच्या सूर करचे धांवन व्हडान कितें उडोवचें मारलें ना कांय ना मारल्यार कशी रडता पळय तितलो व्हडानी बॉम्ब मारचे तेन्ना फस्ट येवचें कोण गो तसो मेल आम्मी येना जाल्यार म्हणून आम्मा गुत्ताच आवसूक एक चेडूवांक कोणी जावका म्हणून मारनाची तांणी चांग जावका म्हणून मारचें म्हणून मेगे ल्हान ताळ कोण येता आशिल्लो मेल बायलेक जोर करता आशिल्लो कसो म्हणल्याक लागून तिका मारचें म्हण तेन्ना मेगेल दुवस पळय दोगांक गेल मध्य तांगेले पळोवन घेवन ती गम्मत करून रोपताली आब्बा म्हाका पेट्ट मेळचें वतला म्हूण हें पुरो केलो म्हाका आजीकय ते दोळ्यार दिसता म्हणून तिका पेट्ट पळना म्हूण ती कांय शिकानी म्हण न्हय ज्यान कोण शिकताली ती जाल्यार असल एक सन्निवेश आशिल्लो वय मेगेल पुतान मस्त पेट्ट घाला कित्याक आज ताका पुढे येना आशिल्लो दुवेल वयर मेगेल नातेल वयर मोग चेड ताका सो पुत्ता मारतना कोणी ना ताणें बॉम्ब मारल्यार न्हय कोणी रेस्क्यू करूं वचना आशिल्लें सो ताणें चेड पेट्ट घाला आम्हाला जाल्यार आज्जी आजी तांणी तशीच तांगेल चेडूवा मारताचे जाल्यार नात्रांक ना आनी हांव चेडवाल विशय येतना प्रती आयतार आनी चमकूच्या सूर करत दोन प्रती आयतारा हांव एक 2-3 देवस्थानां वचचें लागीं आशिल्लें चुक्कन अशी तांकां व्हरतालो फस्ट चेलये व्हरतालो मागीर चल्लो जालो एक 4 वर्सांनी ताका व्हरतालो आनी आमी गोंयां वतना तांकां केन्नाय बरो आशिल्लें दाखयल्या वरी जाता केन्ना आमकां हाजी वाजूचे म्हणून केलो कडेन आमगेले कुलदेवस्थानां पळयना तिलजन आसा चेडू तेन्ना हांव तें क्रम केलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका सान आसतना तांगेले कश्टा निमित्त थंय पुरो वच्च्या जायनी आशिल्लें सो तें पुराय करूं साध्य जालें चेडूवांक एक संस्कार दिवन न्हू आजी ते पुरे हांव कशी तांकां हांव चलयसिला तशी मेल पुतूय की तांणी सकाळीं वच्चे आयताराचे ते पुरो तो करतस तें म्हाका एक खूश हांव कशें आशिल्लो तेच एक संस्कार एक देवस्थानां वच्चे एक खंयचें एक देवाल कार्य तें पुरो तांणी काण घेवन एक सांजे भजन म्हणचें पयलें ना हांव व्याराच्या जे पुरास देखून म्हाका सांजे वेळा पावचें जायना आशिल्लें 7 घंट्याक घर कडेन तांणी भजन करचें आशिल्लें मेल पुतू मेल धुव तें आनी एक सांगता मेल धुव भरतनाट्य सिनियर जाला तिगेले एक्कय डान्स प्रोग्राम म्हाका हांव स्टेज प्रोग्रामां वच्चेय न्ही भय्यान तीन डान्स करतना कसं न्ही चुक्कत की म्हण म्हाका एंग्जायटी हांव वच्ची म्हणून ना ते देखून कसो जातालो म्हळ्यार तिका आन आयली म्हळ्यार तिका एंग्जायटी येद्राक आन बसला म्हळ्यार ते देखून हांव वच्चें ना आशिल्लें तशी मेल चल्लो तबला ताणें हें केलां सो तांणी तें पळय एक संस्कार आमकां कसो साध्य आसा आमगेले सीबीत हाजेरी तें पळय आमी दिला आतां तुमी लायक तुमगेले हांतू उद्योगांतू प्रवर्धमान आयलेची इतले पुराय तुमगे हे कसले
डोनेशन हे ते परत तुम्ही दिव हे जातना तुमगेले अन्नाक एक पुता तुका हांव सान आसतना चिके कठीण रितीर तुका वाडयला तशी तू आतां तशी जाल्लो गी नाही कसले एक अन्नान तुमगेले अभिप्राय कसले सांगिल्ले सगळी हा न्हू ते बरें उरलोच ಔಟ್ಸ್ಪೋಕನ್ न्ही भितर प्रीती फुल्ल आसा भायर कठीण एक वज्रावरी कठीण म्हणटा पळय वय ते देखून मस्त पंत कसो जाता म्हळ्यार आमकां एक मनशान ताण आसतना वय तागेलें आमकां कळना वय ताणें नातिल तेन्ना आमकां मस्त फील जाता वय तसो आतां सांगतालो कसो नशीब आमकां चांगा खातीर न्हू सांगला वय हार्ड जावन आमकां ट्रीट कोन्न आशिल्लें अशाक पुरो जाल्यार चांग जेवका म्हणल्यार उद्देशारी न्हू भविश्य तागेले फुडले तागेले अन्नान म्हळ्यार आमी राज्यान ताका ट्रीट केलेलो नमुनो तागेले तेन्नाचे बाल्याचे तागेले कशे की अनुभव तें ताका चड ओवर कॉशियस जावन वय ताका मुखारी व्हेलें आनीक आन म्हणटना एक सांगूंक जाता म्हळ्यार अन्नान नांव आयले कडल्यार मस्त विशय येता अन्नान एक केन्नाय सांगचें आशिल्लें कसो म्हळ्यार आमकां आपयन अशी आमी कोणा ते वचनाचे बिनबुलाये मेहमान म्हणटा पळय ते जावच्यानाचे एक तांणी सान आसतना एक मन कसो जालो म्हळ्यार तांणी चेडवान ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಚಮಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಕೊಂಡು ಗರ್ಕಡ್ ವಚ್ಚಿಕೆ ತನ್ ತೆಕ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ವಾಳು ಚೆಲ್ಲು ತಂಗಿಲೊಟ್ಟು ಯೋಚೆ ದುಡ್ವಾಳು ಚೆಲ್ಲ ಪಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲೆ ते वाटेरी आशिल्ले हागेले विंगड क्लासमेट्स जाले गरकडचे आनम्म तांणी गेटाले आम्म पुरो रब्बून आसताय सांजे तांणी ताका केन्नाय आपोचके इव नमगे ते काप येवन वस काण खावन वस म्हणचे त्याचे नक्का नक्का म्हणचे आनीक पट येता अशी मस्त काळ चलता गेले कडे ते चालले एक दीस दिसले की इतले म्हाका मोगार तांणी येवन एक काप येवन वसा म्हणटा आज काप येवन वता तांगेले घरकड चमकलो क्लासमेटा चलेचे तांणी काप दिल्ले चमकले वापस हरदीस आयलो हरदीस त्या घराला येतना कोणी कापी न्हू कापी यो म्हण आपयनाचे कसो लागोस आतां पयलो हो येता म्हणून गोतो म्हणल्यार कळ्ळें तुका आजी आजी तुगेले कार आसल्यार हें आमी ल्हानपणा सांगिल्लें कार आसल्यार तूं वॉकिंगा वतन जाल्यार तुका कोणी पळयल्यार शकुंतल मागीर यो चमकून कसो वता कारार हांव तूं घरा ड्रॉप दिता म्हणटा तूं बरें वतास वॉकिंगाक तेंची तुगेले कार ना तूं बसार वतली एका रिक्षार वतली तूं चमकून वताना कार आशिल्लो तुका पळयना ते देखून पळय तें एक शिकपण पळय आमी जिवनांत कसं जाय नातलें आमकां समाजान मोल ना म्हण मॉरल कितलो आशिल्लो पळय तुगेलो कार ना हांवें दितलो ड्रॉप दितलो ना तुगेलें आसल्यार तर पुरो जाणां राबयताची म्हण समाजान मोल आसता तशी हें केलो बदक आमी सान आसतना काणीशी आयकुची आशिल्ली सांगतना बळें बदल रियालिटी ते आमगेल्या समाजान तूं जेन्नागेलो मायंडसेट तर तशी न्हय तुका तशें दिसता न्हय न्हय हे काणी तागेल सान आसतनाचे म्हाका दिसता एक 70 वर्स फुडलो विशय हो आज ते मस्त रिलेवंट आसा न्हय तुमगेले सानपणेचे कसले उडगासा खातीर तुमी कसले काण दवरलेले आसा गे पेन गे नाही कसले एक बूक गे तशें कसले ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡು दवरचे अभ्यास आसा कसं म्हाका उडगास येना म्हगेले दांची क्लासा मार्क्स कार्ड आनी केलो फायल ते परत पयर एक दीस पळयतना तांचो केलो मेमोरेबल TC कॉलेज सोडतना बरोबर तसो केलो फायल पळयला हिंग सान आसतनाची म्हूण सांगून उडगासाचे कसले म्हाका मेमोरेबल उडगास येता ते कसं ना तसले कसं न्ही दवरलेलो ना इता म्हळ्यार उडगास अशी खंय कळ्ळें मना न्हय काण दवरूं जाता काण दवरलेलो वस्तू कसो न्हय अळी उंटू स्थावरक कळी उंटू दवरलेलो वस्तू अळीव आसा रस्ट खावन की एक दीस पिंदून वता मना तूं आनी आमी हांगा दोनी कडेन दवरलेले शाश्वत ते तूं कपटान दवरलेले तूं पळयला मात्र उडगास येता मात्यांत आनी आमगेले हरद्यांत आशिल्ले केन्नाकय तुका खंयच्या वेळाकय तुका उडगास येता कामां पावता म्हणटा पळय प्रति स्टेपान तुका एक काळका टॉर्च मारल्या वरी ते पुरो म्हाका दिसता तशें मेगेलें मस्त हांव स्थावर करून दवर न्ही कसो न्ही ना कसले कुडसून दवरचे अभ्यास ना कुडसून दवरचें म्हळ्यार तूं सांगचें
वेल्थ ती नाही आता हाव एक तू म्हणचे कसं नाही उठून दवरचे नाही म्हळे रे हाव तर मी गेले पुत्तान सुरवे घाललेले ड्रेस तगेल ते सॉक्स असल पुरा म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ तसल पिश्चेस हा नाही ते विंगड नमू ना म्हाका तसल ना हांव तसल कसले दवरलेलं ना सो ते मागीर नेवर एंडींग ते वय जागोय मस्त खात ते वय ते करनी वय कसले तुमगेले उद्योग रंगाचे जीवनातले उद्यम रंगाचे खंयचे एक उडगास्त वर्तसन कसले घटना सांगू असं की तुमकां उडगास दवरची घटन कशी म्हळ्यार खंयचेय आमकां एक जिवनांतू कसं करता म्हूण मुखार वचन दिसना तिल तेन्ना आमकां सुत्त दिसचे कसन दिसता तांत आमकां प्रेरणा मेळटा आतां तुमी आतां हे पॅकेजींग विशय सांगले आतां 30 वर्सां आजीक 30 वर्सां जाल्ले आमी 29 वर्सां 30 वर्सां वता आसा म्हणलें ते फुडें 29 वर्सां फुडें हांव एक दीस आमगेले रिटेल कावंटर पुत्तुरांत बसतना मागीर मनान मस्त द्वंद्व एक वर्स चुकून हे पॅकेजींग केल्यार वर्ताच की ते म्हणल्यार तेन्ना 92 इसवीन पुराय जनांगेले पर्चेसींग पावर बारी उणें आशिल्लें हे पॅकेजींग करची की नाका केल्यार जायत की सेल हडलीं पुराय म्हणून अशी एक विचार आशिल्लो तेन्ना एकलो भीक मागतालो त्या अंगडीक सांजे वेळार आयलो ताणें तागेले चिल्लरे कॉयन्स काडून दिवचे आमगेले मॅनेजराले नोट घेवन वचचे आनी ताका कसं चा पीठ जाय जाल्यार उरचे तेन्ना आमगेले 2 टायपा चा पीठ आशिल्ले एक फर्स्ट ताका नांव ना कसं फर्स्ट म्हळ्यार 60 रुपया केजी सेकंड म्हळ्यार 30 ताण कसं केलें म्हळ्यार 100 ग्राम चा पीठ जाय म्हणालो हांव कसं केलें तो कॉयन लायक करतास न्हू मॅनेजर म्हणून हांव 30 भीक मागतालो न्हू हांव 30 रुपया एक चा पीठ भीक मागतालो म्हळ्यार ताका उणें मला उरचें म्हणून म्हगेले एक तप्प अभिप्राय 30 रुपयाचे पॅक करून सुरू केलं तेन्ना मॅनेजर म्हणालो ताण त्या नाही मारे वरचे तो 60 रुपयाचे व्हरता असं म्हण म्हाका ठक्कन म्हणा एक दिसला भीक मागतल की दुडवाळ की व्यत्यास नाही व्यत्यास कसं गोसवा व्हॅल्यू फॉर मनी तो भीक मागतल जाल्यार तो फर्स्ट व्हरता कसं लागतस की सकाळ 2 सांज ताय हुंग चिट्टू न्हू कोणकोणाला एद्राक ताण डाऊन जावन हात एद्राक कोण ಒಟ್ಟು केला ದುಡ್ಡು सांजी वतन चांग आशिल्लो व्हरता तशींच एकलो दुर्बळय एकलो गाडी कೈ गाडी लोकून घेवन वांट काडून हुंग हें कोण केलेलो मनीशू वतना तागेले घर कडेन चांग आशिल्ली वस्तू व्हरता म्हणलें म्हाका व्हड सत्य म्हाका दिसता ते देवान दाखोवन दिलें कसं म्हळ्यार थंय तुपून हांव मंगळूर वचून फर्स्ट केलेलें काम कसं म्हळ्यार पॅकेजींग डिझायन पॅकेट करूंक रोड मॅप स्टार्ट केलं एक वर्स हांव आलोचन करता आशिल्लो करता की नाका की केल्लें वता की ते दीस त्या एक घटने म्हगेल्या जिवनांतून हांव केन्नाय विसरूं जायना आनी ताजे निमित्ती एक व्हड व्याराक एक फावंडेशन एक भीक मागतलान एक फावंडेशन घालूंक म्हाका प्रेरणा दिली म्हळ्यार आज कोणी नमगत इतकी जाल्यार आमकां तें घेवचें मन आसता तसल जनाला हितून आमी शिकचें मन आसा म्हण जाल्यार आमी कसं नाही करूं जाता हें हांव विशेश जावन आमगेले यंगस्टर्सा सांगचें केन्नाय रोल मॉडेल म्हूण व्हड मनशां पळोवं नाकाची कांय नातील मनशाय रोल मॉडेल थंय तुकूनय आमी शिकूं येता आनी कसं की आमगेलें हें मुखारी लायफ बिल्डअप करता वचचें येता अपमानवादरे ಒಳಿತು म्हणून दासान सांगलां तुमकां जाल्लेले खंयचेय एक अपमाना घडी तुमकां ते चांग एक हक्क वेल्लेले खंयचे उडगास असली तुम्ही सांगलास कॉलेजांत तुम्ही ते हासलेची सीट मेळ्ळी हें म्हणून सुरवे एपिसोडा सांगला त्या नंतर दुसरे कसले एक अपमान जाल्लेले तुकून हांवांनी अशी कोरका म्हळेलें तसले कसले आसलें अपमान म्हळ्यार केलो पण कसं म्हळ्यार ते अपमान म्हूण घेवची न्हय ते वय आमगेले हाणें बरप आमगेली योगिता तेच म्हूण घेवचे हांव म्हणलो तुका वळी वय बिनबुलाया मेहमान जावचे न्हय वय वय पूण कसं जातालो म्हळ्यार म्हगेले अम्माक आमी फस्ट 3 चेडू मातशी जाल्ले मागीर भाव ಸ್ವಲ್ಪ वर्स नंतर जालो तिका ಸ್ವಲ್ಪ बेड रेस्टा पुराय गती आसा तिका हें जाता आमकां पुराय मामा मातेवन सोडचे थंय आमी बिनबुलाया मेहमान कळ्ळें तुका आपोवन येवची न्ही कळ्ळें हाण सोडचे कळ्ळें तांकां उरलंय ना कोणा जाल्यार एक बर्डन जाता तेन्ना एक दीस कसो जालो म्हळ्यार अम्मान म्हगेलो आनी एक भयणीलो चेल्ल्यान येवच्याक रजेर ಸ್ವಲ್ಪ दिसाक एक दिसा की 2 दिसाक तांकां कितलो वेळ आपयल्यार तांणी येवची ना कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या वरी तांकां हाण सोडची क्रम ना आनी मस्त वेळ यो म्हणचे तांणी येवचे ना कडेन एक पण तो येता म्हण जाल्यार
मम्मा मेगल वयर ಎಷ್ಟು मोगाजिलो एक दीस कफट अंत स्क्वॅश म्हणतात मेळतालते रोसा कलर स्क्वॅश केळवे रोसा स्क्वॅश बाटली बळयली हांव निंगिले ताजी आमकां एक सरबत करून दितू म्हणून तेन्ना ती म्हणाली तो परा येता ताका म्हूण हाडलेले म्हूण तो बरा येता ताका म्हूण हाण दवरलेले म्हणून म्हळ्यार इनडायरेक्टली तुका न्हय तें म्हणून तूं म्हाका सांगू पुरो सान आसतना इतलें पुराय मात्ते धांवन तुवें म्हणून बट तें डिस्क्रिमिनेशन एक हें पुराय सन्न चेडूं वग्गी फील जाता कसो म्हळ्यार वल्ले वणतीर मात्र पातळ चाबून बसता उड्डयलेलो सुकी वणतीर पातळ उडयला चाबना म्हणतो ना ते सन्न चेडूं वांगेल मन इतलें कोमल आसता म्हळ्यार आमी कसने आनम्मा आनी चेडूं वाल्याद्रा उलयतना कसने झगड करतना की कसन की बारी जागृत जावपाक कसो म्हळ्यार मनांत इम्प्रेशन्स क्रिएट जाता तेन्ना म्हाका लागलें हो आमी तागेल्या बरीची कोणी आप्पोन 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 वचन अशी एक दीस वचन आमनेर तशें जावका पळय ना बिन बुलाया मेहमान आमी खंडीत लायफान जावचे नजे कोणाक आमी इनवायट करून 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 याना म्हणटरी नमनेर जावका ना ताका पुरो फावंडेशन तेन्नाची स्टेप्स स्टार्ट जाले शणै माम तुम्ही नाही मामा मान तुमकां प्रितीन पळयला तुमकां सुरवेचेर पळय घेवन येतना वाज्जा बपरा करायला आनीक तिगेल विशय सांगता एक सांगून कैद करता तिका कसं की नराचे दोळ्याचे प्रॉब्लम आशिल्ले तशी आमगेले तिगेल 18 नातवांगेल पैकी 3 पळयलेली एकूच नातवां ताजे नंतर तिका ಸ್ವಲ್ಪ काळा नंतर ते नराचे कसं की समस्या येवन तिका दोळ दिसना आशिल्लो दिसयना कसले दिसना 3 पळयलेली एकूच नातवां तितलें मोग आसा जाल्यार परिस्थिती तशी जास्त केलो आमी कोण घेवचे जाता तिगेल मिस्टेक न्हय ती आमी कोण घेतील परिस्थिती जाल्यार तेच मामा मनी आज्जाल नांवार तुम्ही आज एक 4000 स्क्वेअर फिटाचे एक श्रेष्ठता केंद्र एक हॉल अर्पण केले गेला आज्जाल वयरी म्हाका भारी अभिमान आशिल्लो कसो म्हणल्यार तो एक फ्रीडम फायटर तो दोनी म्हणल्यार 6 म्हयने जैल एक पण मंगळूर एक पण कराची जैलांत तो स्वातंत्र्य तागेल वर्डिके फुडें गांधीले हाजे वटू भाग घेतना तो जैलांत हें जाला आनी ताका स्वातंत्र्य मेळ्ळें जातरी एक 3 एकर जागो ताका गव्हर्मेंटान नेहरू नासतना ऑफर केलेले म्हाका घेवचें साध्य हांव घेना हांव स्वातंत्र्य होराट केलो हाजे खातीर ती न्हय आज कितले जाण आमी ताका तयार आसाची गव्हर्मेंटान दिलेलो 3 एकर जागो नाका म्हूण जाल्यार तागेल हृदय वैशाल्य कसलें आशिल्लें तें हांव ताका केन्नाय नमन करता तशीच तांगेले एक फॅमिलीन ताणें एक पार्टनरशिपाचे एक वहिवाट करतना ताका 4 लॉरी मेळका आशिल्ली ताका वांटो येतना 2 मेळ्ळी खंय आमी उलयलेलो म्हाका इतलो म्हणून म्हाका मेळ्ळी ती 2 लॉरी ताणें डिलिव्हरी घेनाशी नेहरू मैदानारी ते रस्ट खावन चेसीस चोरान पुरो हें व्हरून ती नाश जावन गेली लॉरी त्या टायमाक लॉरी मेळना तसल टायमार तसल एक सत्य मनीस तो ताका आमी जस्टीस करूं का इता म्हळ्यार आमकां कसं की देवान आज करचें काही कसं की साध्यता दिला तांगेल नांवार करनाशें आनी कोणा नांवार करचें तांगेल नांवारी करका ना आमगेल मालगड्यांगेल नांवारी आमी न्हू करका आमगेल नांवार कोण बोंच्या समजत वता तागेल नांवारी ताका हांव केन्ना इता म्हळ्यार तागेल ते एक चांग गूण आमकां पुरजना या वो म्हण हांव आशेचें तसलें म्हळ्यार तसल जन मेळनाची तसल जन सोदलें तुका मेळ्ळें अशें नाची म्हण म्हाका दिसता तांगेल नांवार केलेलें तें मामा मालवेरी कोप म्हण काय ना ते अशी खुशाल सांगिल्लें आमगेल चेडूपण तें जाल्यार प्रती इता म्हळ्यार ती इतलो चंद कोण मोगान आज्यान मागीर अम्माक सोयरीक जावचे तशीची तेन्ना गेल्ला तो तीन पुरा इतलो चेडूवांक व्हड केला तें तिगेल एक साधन ती व्हड हावस म्हणून तिगेल वयरी म्हाका एक भक्ती आसा हय आतां आमी आमगेलो समय जाल्लो तशी अखेर करता आसाची हे एपिसोड बदल जावन अनेक एपिसोड उरलो या म्हण दिसता जाल्यार भविश्यात आतां सद्याक आमी हांगाक तुमगेले हुडगा सापटलींतले अनर्घ्य रत्न पुरा सुमार भायर काडले एक मनशाक एक हठ एक गोरी एत्तर आशिल्ली एक हे तांगेले मन आंत म्हण जाल्यार सन्न सन्न विशय तो वाडयत वच्चाना कशी एकच गमान ते वयर आसूची ते गुरी दिक्कान
केल्यार त्या मनशान कितलें साधन कोरयता म्हळ्यार तुमी एक ज्वलंत साक्षी. तुमगेले हे उडगासा पोटली कार्यक्रमाद्वारे आज आमगेले युवजन आशा पुरो सगळ्यांक आमगे वीक्षकांक इतले प्रेरण मेळटगी जिवनांतू तांणी येद्दोळताय बोशा कशी कशी जीवन केल्लेलें ना आनी पुणी आमी सण विशय व्हड करना अशी व्हड दिक्कान आमगेलें गमन आसूं का आनी तें साधन करचे कडेन आमी वत्तर बुका म्हणून एक पाठ हाजीना शिकूं येता म्हणून सांगताची आमी हांगा हे एपिसोड अखेर करुया. येद्दोळताय तुमी तुमगेल स्टुडियोंत आमगेल स्टुडियो म्हणून प्रति कार्यक्रमा म्हणटा तुमगेल स्टुडियोंत येवन तुमी तुमगेले इतले मोलादीक अनुभव आमगेले वीक्षकांगेले संगात वांटून घेतील खातीर तुमकां नमस्कार धन्यवाद. तशी आमगेले वीक्षकांकय धन्यवाद नमस्कार.